गोंयांत अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा। आयतार हावसिंग बोर्ड म्हापशां हांगा कार आनी इलेक्ट्रीक स्कुटरी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी गंभीर जखमी जाल्ल्यान लागसरच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। आज सकाळी 10 वरांचेर ॲप टॅक्सी आनी इलेक्ट्रीक बायक हाच्या मदीं एक्सिडंट जालो। हो जो एक्सिडंट जालो तो रोड म्हापसा सायडीन वयता आनी वयल्या वाटेन झेवियर कॉलेजी कडेन वता। थंयसर एक एपिटायट रेस्टॉरंट आसा, त्याच एपिटायट रेस्टॉरंटच्या देंवते वयल्यान म्हापसा सायडीच्यान ॲप टॅक्सी येता आसतना ती टर्नाचेर रस्त्याच्या भायर पावली आनी हावसिंग बोर्डाच्या जी इलेक्ट्रीक बायकी वयल्यान एक चेडो आनी ताचो बापूय म्हापसा सायडीन वयतालो। जेन्ना ती ॲप टॅक्सी रस्त्याच्या भायर पावली आनी इलेक्ट्रीक बायक सकयल देंवताली तांच्या मदीं डॅश जाली। ह्या अपघातेत जो 2 व्हिलरीर आशिल्लो एक चेडो आनी ताचो बापूय ताच्या मदीं जो बापूय आसा तो मेजरली इंजर्ड जाल्लो आसा। तशेंच जो टॅक्सीचो ड्रायव्हर आसा ताका चड कांय लागलेलेंय ना आनी जो 2 व्हिलरीचो जो ड्रायव्हर तो चेडो आशिल्लो ताका खंय तरी अशी बारीकशी दुखापत जाल्ली आसा। जो त्या इलेक्ट्रीक बायकाचे फाटल्यान बसलेलो तो तेजो चेड्याचो बापूय आशिल्लो ताका खंय तरी चड अशी दुखापत जाल्ली आसा। ताका नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणजेच आजिलो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।